मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां देवाचो आमचे सोवें उपोट मोग दिसून येता. देव आमचे सोवें कितलो मोग करता, आमच्या मोगान तो कितलो लासला हाचे विशीं आयची तिनूय वाचपां स्पश्टपणी आमकां ही बरी खबर दितात. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन जुदेवाची पोरजां जेन्ना देवा सोरशिल्ली पयस गेली तेन्ना तिका दुस्मानांनी गिरासली. बेबिलोन ह्या शारांत तांकां वेचे पडलें, गुलाम कशी. नबुकदनेस्सर हो एक राजा आसलो, ताणें तांकां बोणकोणींत व्हेली आनी ती देवा सोरशिल्ली पयस गेली देखून एके भाशेन तांकां खूब कोश्ट बोणकोण आपल्याच गांवांतली भायर वेची पडली. पूण देव तरी आसतना तांचो मोग करता. देव तरी आसतना आपले काकलुतीन आपले दोयाल्यान तांकां सांबाळटा, तांकां विसरना. तांचो मोग तांचे सोवें दाखोवंक सायरस ह्या पर्शेच्या राजाक तयार करता. आनी जेन्ना सायरस हो पर्शेचे राजा एके भाशेन त्या राजवटीचेर आपली राज चलयता तेन्ना ह्या सगळ्या जुदेवाच्या लोकांक आमी आयकलां पयल्या वाचपांत, जुदेवाच्या लोकांक तो सांगता, तुमकां आपूण परतून तुमकां देवान बासायल्ल्या देशांत पाठयता, तुमकां सुटका दिता. तुमी वचात आनी तुमचें देव मंदीर बांदून देवाक एके भाशेन परत देवा सोरशीं परत लागीं वचात. अशें म्हणून सायरस पर्शेचो राजा जुदेवाचे पोरचेक बाबिलोन शारांतलो परत जेरुजाल्याक पाठयता. अशे तरेन देवाचो मोग जुदेवाची पोरजां अनेक पावटी वळखता. आनी आमी जाणां जुदेवाची पोरजां मोगाच्या भयणी भावांनो परत 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 देवाचेर शिंणटा. पूण तरी आसतना परत 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 देव तांचे सोवें आपलो मोग दाखयता. जितलेय पावटी ती देवा सोरशिल्ली पयस वता तितलेय पावटी देव तिका परत आपल्याशी लागीं ओडून हाडटा. हे आमी जाणां आदल्या कोरांत स्पश्टपणी पयल्या पुस्तकान ते निमाण्या पुस्तकान स्पश्टपणी दिश्टी पडटा. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत आमी जी कोण पातकान जियेतालीं, आमची कोण पातकी आसली त्या पातक्या पासत आपूण पातोक जावन आमकां ताणें सोडयली, आमकां ताणें नवें जिवीत दिलें. आमी जी काळुकान जियेतालीं तांकां आमकां देवान आपल्या पुता वरवीं उजवाडांत हाडली. आनी शेकी शिव वर्तमान काय बरी ती वोड. आमी केन्नाच ही वोड मोगाच्या भयणी भावांनो विसरूंक फावना. कितेंय तरी आमी पवित्र पुस्तकांतलें विसरतले हांव जाल्यार ही वोड केन्नाच विसरूंक फावना. कित्याक आख्खें पवित्र पुस्तक आख्खो क्रिस्ती धर्म ह्या वोडीन आटापलेलो आसता. ती वोड जिवांवाचें शिव वर्तमान 3रो अवेस्वर 16वी वोडी केन्नाच विसरूंक फावना. आमी मोतीन दवरूंक जाय. कितेंय विसरले उपकारता पूण ही वोड गरजेची. आनी ही वोड अशें म्हणटा, देवान आमचो इतलो मोग केलो की आमी साणची न्हय म्हणून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो. आनी जो कोण ह्या पुताचेर विस्वास दवरता, जो कोण ह्या पुताचेर भावार्थ दवरता तो सासनीक जिवीत जोडटलो. ही उतरां मोगाच्या भयणी भावांनो तकलेंत आमी दवरूंक गरजेचीं, विसरूं नाकात. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो. आमी साणचे खातीर न्हय पूण आमकां एके भाशेन परत सासनीक जिवीत दिवंक. आनी हीच परब वो हेच परबेची आमी तयारी करता. कशे तरेन देवान आमचे पासत कोश्ट सोंसले, आमचे पासत कुरीस उबारलो, आमचे पासत कालवार दोंगर चडलो, आमचे पासत ताणें कुर्सार आपलो प्राण सोडलो. पूण इतल्यान मोगाचे भयणी सोंपोवना. इतल्यान जरी सोंपलेलें जाल्यार क्रिस्ती धर्म आसचो नासलो. पूण देवान होच मोग परत जेजूक 3ऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जावन एके भाशेन हो मोग आमचे सोवें दाखयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो फ्रांसीस शावेर ह्याच मोगान आपलो देश सोडून आमच्या देशांत आयलो. कित्याक होच मोग जाणें आपल्या जिवितांत चाखलोलो तोच मोग आमकां दिवंक. बापाचो मोग, देवाचो मोग, जेजूचो मोग
आनी हो जेजूचो मोग ताणें आमच्या पुर्वजांक दिलो आनी आमच्या पुर्वजां वरवीं आमकां आयलो. ताका लागून पळयात आमी शेंबरांनी लोक आनी 9,000 लोक येता. कित्याक? आमच्या पुर्वजांनी जो देवाचो मोग आमच्या काळजांत गायल्लो तो आमकां फ्रांसीस शावेर परत परत उगडास करता. पूण मोगाचे भयणी बाबनो, आसा काय आमच्या ह्यो काळजांत मोग जिवो? प्रश्न हांवें म्हाका घालचो, तुमी तुमकां घालचो. आसा काय हो देवाचो मोग आमच्या काळजांत जिवो? आनी हो मोग जरी आमच्या काळजांत आसा जिवो जाल्यार हो मोग आमी आमच्या दिसा दिसपटी जिवितांत जियेता काय? तो एके भाशेन उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगोडटा काय? वो ती पालोवलोली दिवली काय? आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां परत उगडास करता आनी म्हणटा, जो कोण उजवाडान जियेता तो बऱ्यो कुरण्यो करता आनी तो म्हज्या सोबे आसा. पूण जो कोण काळुकान जियेता तो काळुकी कुरण्यो करता आनी म्हजो सरशिल्लो पयस आसा. मोगाचे भयणी बाबनो, आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमच्या जिविताच्यो कुरण्यो कसल्यो काय? काळुकाच्यो वो उजवाडाच्यो? देवान आमकां उजवाड दिला, ह्या उजवाडान आमी जियेता काय? आमच्या जिविताच्यो कुरण्यो उजवाड परगोडटल्यो, उजवाड शिंपडायतल्यो कुरण्यो काय? वो आमी काळुकान जियेता म्हणून दुसऱ्यांकूय काडीतान घालता काय? माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डार्कनेस इज नॉट merely an absence of light. You may be in a bright, broad daylight and yet your acts may be acts of darkness. Darkness is not merely absence of light. Darkness is absence of God in our life. And when there is an absence of God in our life, our acts of day-to-day life are not those that are not pleasing to God. And that's the reason why the theme of today invites us to discern between the good and the evil, to discern between the light and the darkness. आमी विचून काडूंक जाय आमच्या जिविताच्यो कुरण्यो उजवाडाच्यो व काळुकाच्यो. जरी आमच्यो जिविताच्यो कुरण्यो काळुकाच्यो जाल्यार आमी देवा सरशिल्लीं पयस 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 आसांव. तेन्ना आयचो विशय आमकां आपयता जिविताचेर नियाळ करूंक, काळुकाच्यो कुरण्यो करता मोडकून घेवंक आनी देवा सरशिल्लीं परत लागीं येवंक. आनी पिराचीत काळ हेंच आमकां करूंक आपयता. आनी मोगाचे भयणी बाबनो, सांगला ते प्रमाणे जरी आमच्या जिविताच्यो कुरण्यो उजवाडाच्यो जाल्यार आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड शिंपडावंक गरजेचो. आमचें जिवीत उजवाडाच्या कुरण्याचें जावंक जाय. आमचे मदें मोगाचे भयणी बाबनो जायतो लोक काळुकान जियेता. जाय त्या कारणाक लागून तांचे मदें आमच्या कुरण्या वरवीं उजवाड आमी हाडूंक जाय. There are many people around us who live a life of darkness, not merely because there is no electricity in their house, but because of the experiences of life. Maybe they are going to hard times, they are going to difficult times, they experience darkness in broad daylight. Can I be light in their lives? Can I light a lamp in their life? Can I make their life bright? Can I help them to get out of this darkness and experience God's love? मोगाचे भयणी बाबनो, आमी दुसऱ्यांक देवाचो मोग परगोटूंक जाय, जो मोग देवान आमचे सोबें दाखयलो. आनी कसो आमी हो परगोट्टेल्या? आमच्या बऱ्या कुरण्यांनी. फ्रांसीस शावेरान होच मोग आमचे सोबें, आमच्या पुर्वजां सोबें परगोटलो. तर जेन्ना आमी फ्रांसीस शावेराचो उगडास करता, कुरपेच्या नोवेनान आमी आसा, ताचे ताय आमी कुरपां मागूंक हांगा एकटवल्या, तेन्ना कसली कुरपां मागुया? देवाच्या मोगान आमचें काळीज लासूंक आनी हो मोग जो आमच्या काळजांत आसा तो दुसऱ्या सोबें आमी बऱ्या कुरण्यांनी परगोटूंक. जिवितांत उजवाडा आनी काळोखा मदें विचून काडूंक, बरें जिवीत वायटव्या जिविता मदें विचून काडूंक, उजवाड तो धरूंक आनी वायट जिवीत पयस करूंक, देवाशी लागीं वचूंक आनी जें कितें आमकां देवा सुरशिल्लें पयस काडटा तें पयस पयस धरूंक. मोगाचे भयणी बाबनो, हेंच करूंक बागुइन फ्रांसीस शावेराची मोजत मागुया. हेंच करूंक बागुइन फ्रांसीस शावेराची कुरपां मागुया आनी हेच कुरपेन कुरपेचें जिवीत आमी जिवुया.